मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी हुयेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना, आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कडे अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपालून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या शेल्या थंय धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले 2 नीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपालून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हर तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव त्याच घडयेर बरी जाली. देवाचें उतर.